म्हाका पांयान केली कितले म्हाजो प्रेशर डावन हॉस्पिटलान बरा कितें आनी तेतून डायबिटीज हें म्हणून सगळें हें जाय. म्हाका 2 वर्सां जालीं माडार पडलो आनी डॅमेज जालो. म्हजें नांव डॉक्टर सायली प्रेमानंद पणजीकर फ्रॉम बिचोली. आय एम वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन MHU टीम दॅट इज मोबायल हेल्थ युनिट. हांव दिपाली भगत आमोण्या काम करता एज अ नर्स. 2006 आमचे सेंटर स्टार्ट जाल्ले आनी आतां एक 12-20 वर्सां जालीं ती थंय अजून स्टार्ट आसा आनी आतां 3 वर्सां जालीं MHU स्टार्ट केला. This is an initiative to provide a basic healthcare facilities to people of different villages. We are covering almost around 5 to 6 villages every day. वेदांतान आमकां खुबशे लोकांक बरे तरान फायदो करून दिला की बरी बरी वखदां मेळटा तांकां आनी लोकूय बरे खूश आसा वखदां आनी बरे तांकां कॅम्पूय करून दिता. वेगवेगळे कॅम्प स्पेशल कॅम्प आसता मंथली जाता आमचे कडेन कॅम्प ते. आमी BP चॅक करता, RBSL दॅट इज शुगर लेवल आमी चॅक करता. बेजीक हेल्थ केअर फॅसिलिटीन सपोज कोणाक एमर्जन्सी आयली सपोज कोणाक फिवर नाल्यार जे बेजीक ट्रिटमेंट आसा ती आमी प्रोवायड करता. बिचोले वचपाक जायना आमच्या कडेन, वखर घेवन चलपाक जायना, पिळगांव सेंटराचेर वचपाक जायना. लोक ओल्ड एज पीपल आसा जे अशे लोक आसा जे चड ट्रॅवलूय करूं शकना. इन सम प्लेसीस ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल ना, सो जे तांकां लागून ते थंय पावूं शकना जाल्यार तांकां लागून आमी ज्यो मेडिसिन्स आसा त्यो हांगा आमी प्रोवायड करता, बेजीक मेडिसीन. आतां हे आमच्या कंपनीन जावं जाल्यार कोणी तरी हांगा डॉक्टर धाडल्या. जी वुमन आसा जी आपले हेल्थाचे इम्पॉर्टन्स तांकां आजून खबरूच ना, म्हटल्यार ऑलवेज दे आर वर्कींग फॉर अदर्स. सो आमी तांकां लागून सुद्दां एक अवेरनेस केला. अपार्ट फ्रॉम दीस ऑल्सो वी आर कंडक्टींग जनरल हेल्थ चॅकअप कॅम्प, मल्टी स्पेशालिटी कॅम्प्स ऑल्सो. एक आमकां हे एक सुशेग जालो दोतोर हांगा जेन्ना धाडलो न्हू तेन्ना आमकां खुबशे बरें पडले जाणट्या लोकांक. आतां डॉक्टर येयल्या म्हाजें आरोग्य बरें आहा, नॉर्मल आहा.